नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। आयज इस्टर हो जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनाचो दीस। इस्टर परबेंतल्यान दरेकाक पातकाचेर जैत मेळोवपाक प्रेरणा मेळूं आनी सगळ्यांचे जिणेंत खूब शांतिकाय, भरभराट आनी खुशालकाय येवूं अशें देवा लागीं मागून आयच्या ह्या 1 PM बुलेटिनाक सुरवात करता। हांव संजना हज्जुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोय ल्हान राज्य आशिल्ल्यान टायगर रिझर्व करप समानी म्हणटा राना मंत्री विश्वजीत राणे। धारगडचो महामार्ग की मरणाचो सापळो, लोक विचारपाक लागल्यात प्रश्न। खडी पडिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय। न्यायालयाचे काम कोंकणीत ना शक्य, सांगता काँग्रेस आमदार कार्लोस फरेरा। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर करात कारवाय, कुचेरीच्या लोकांची म्हापशा पालिके कडेन मागणी। म्हापशा फुटली उदका पायपलायन, कितलेशेच लिटर उदक व्हांवून गेले फुकट। गोंयभरांत व्हडा उमेदीन मनयले पास्कांचे फेस्त। आतां खबरो विस्तारांत। गोंय एक ल्हान राज्य, ते खातीर टायगर रिझर्व करप समानी। तशें करीत जाल्यार खुबशे नेम आसात जे पाळपाक कठीण जातले, अशें मत रान खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणलां। कांय पर्यावरणवादी थळावो वाठार टायगर रिझर्व करपाची मागणी करतात खरे, मात ते करप समा जायना अशें विश्वजीत म्हणटा। For them, we all understand that you are very passionate about the state of Goa. We are also equally passionate about the state of Goa. I come from an area and a constituency which is nested in the Western Ghats. And one thing I can assure the people of Goa, that Goa is a very small state. We have various issues such as core, buffer, and several other issues which are there. If I start reading from the Act what all is required for a tiger reserve, then the people will understand exactly what I am trying to say. Actually, I had just taken down a small pointers in order to make the people of Goa understand that I love animals. I love tigers. Tigers is one of my favorite animals, and also many times when people sometimes don't understand what I'm trying to say. What I'm trying to say is Goa is too small for a tiger reserve because it doesn't have here tigers in the state of Goa. We generally find them through the tiger traps, the traps that are put for movement of animals in the wildlife sanctuary. धारगळे सबन हायवेचेर खडी पडल्या, रस्त्यार पडिल्ले हे खडयेक लागून एकात्रो अपघात जावं येता। खडी पडिल्ल्याचे पळोवन थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक आफयले, पूण तांचे कडेन यंत्रणा नाशिल्ल्यान ही खडी काडटलो कोण असो प्रश्न निर्माण जाला। महामार्गाच्या कामाक लागून ह्या नादी कितल्याशाच लोकांक जीव वगडाचे पडल्यात। आता महामार्गाचेर पडिल्ले खडयेक लागूनय हांगासरले यो वच करप्यांच्या जिविताक धोको उप्रासला। तेन्ना बेगींतल्या बेगीन ही खडी काडून गाडी चलोवप्यांक थाकाय दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या। खंय आसा तुमी पळयता की हांगा एक 100 मिटराची खडी पडली आसा। म्हाका दिसता तो ट्रक खडी घेवन वयता आसता तेची तो फाळो सुटून खडी पडल्या आसली, पण पडल्या ती खडी पडल्या, पण हेका आतां रिस्पॉन्सिबल कोण? सोल्युशन कोण दितलो आमकां? आतां आमी पळयता 2 व्हिलर कार हांगच्यान वयता फुडें 5 ते खंय 2 मिटर अशें पडोन गेले अशें वयता। सो आमी आतां अर्द्या हांगा रावल्या, फायराक फोन मारल्या, फायराची गाडी येयल्या, ते म्हणटा पण आमच्या कडेन इक्विपमेंट ना। सो जर इक्विपमेंट ना जाल्यार सोल्युशन कोण दितलो आमकां? PWDचा आमच्या कडेन नंबर ना, पुलीस स्टेशनाक फोन मारला, पुलीस स्टेशनाक आजून पावना। सो हेचेर आन्सर कोण दितलो आमकां? फाल्यां कोण पडलो मेलो जाल्यार कोण जबाबदार हेका? मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोय खंडपीठाचे कामकाज इंग्लिशे वांगडा कोंकणींतल्यानूय जावचे ह्या मुख्यमंत्र्याच्या उलोवपाक काँग्रेस आमदार कार्लोस फरेरान येवकार दिला। पूण न्यायालयाचे कामकाज कोंकणींतल्यानूच शक्य नाशिल्ल्याचेय तो सांगता।
न्यायालयाचें कामकाज कोंकणींतल्यान जावपाक जाय जाल्यार हे विशींचो बदल फक्त प्रिन्सिपल बेंच करपाक शकता. ते शिवाय हेर घटनात्मक बदल घडोवप गरजेचें अशेंय कालुसान म्हटलां. Statement of the Honorable Chief Minister that he wants to try to make Konkani the language for a High Court, in my personal view, would be welcome, because that would help a lot of people, especially those who cannot afford to bring a lawyer, who like to argue cases themselves, are comfortable in the Konkani language to argue their case. But I see certain difficulties, and the difficulty which I see is in Article 348 of the Constitution. Article 348 of the Constitution provides that notwithstanding anything in the foregoing provision of this part, until Parliament by law otherwise provides, all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in English. There is a proviso there which allows, which is clause 2, which allows the governor of a state may, with the previous consent of the President, authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the state in proceeding in the High Court having its principal seat in that state. Now please watch these words carefully. It allows the governor of a state to make a request to the President of India, which means the request is a previous request, a previous consent has to be obtained from the President by the governor of the state, to use, besides Hindi, any other language used for official purpose, which means he can make a request to use Konkani. But there is one small clause here. In the proceedings in the High Court, having its principal seat in that state. कुचेले रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी साचून रावल्यात. रस्त्या कुशीक साचून राविल्ल्या कोयराच्या वासाक लागून घाणी पडल्यात. हळशिकावण्या वासाक लागून हांगासरल्यान यो वच करप्यांक बरोच त्रास जाता. लोक हाडून हाडून हांगसर कोयर उडयतात. म्हापशे पालिकेचे ह्या प्रकाराचेर कसलेंच लक्ष ना. हो कोयर आतां ल्हव ल्हव रस्त्यार पातळपाक लागला. तेन्ना म्हापशे पालिकेन हांगासर कॅमेरा बसोवन कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. म्हापसा वॉर्ड नंबर 1 हे म्हापशान पडटा. कुचेले म्हणटा थंयसर आहा आतां. इश्यू आहा तो आतां हे गार्बेज. हांगा गार्बेज डंप केलेले आहा. लोक हाडून हाडून हांगा उडयतात. आतां इतले गार्बेज जालेले आहा ते रस्त्याचेर मदीं येयलेले आहा. वयता ते सगळी घाण जालेली आहा. हांगा रेजिडेन्शियल एरिया आहा. आमचे म्हापशेकार वतात. म्हापशान पडटा हें कितें. म्युन्सिपाल्टीचें हांगासर लक्ष ना. म्युन्सिपाल्टीन हांगासर कितें तर करूंक जाय. कचरो व्हरपाक आहा. सगल्या कडेन प्रॉब्लम आहा. खोल्ले वयर येतले कॉलेजी कडेन थंयसरूच तेंच प्रॉब्लम आहा. मागीर आल्दोना बस स्टँड थंयसर तेंच प्रॉब्लम आहा. लोक हाडटा उडयतात म्हणटा जाल्यार ताका तुमी कितें तो उपाय करूंक जाय. एक तर CCTV कॅमेरा तुमी हांगा लावंक जाय. बाकी कडेन लावंक जाय. तशें लायटी हांगा पेटना. तशेंच रस्त्याचे प्रॉब्लम 2 वर्सां जालीं हांगा लोक धूळ खाता. लोकांच्या घरांनी धूळ गेलेली आहा कितें. आनी आतां परतो पावस येयलो आहा. तितून गटरां तेंची थंय सारकी जावंक गटरान सगळें उदीक सगळें वयर येता. तें म्हापसा म्युन्सिपाल्टी हें फास्ट जाता तें फास्ट घेवंक जाय. कितें म्हापशान पडटा आमचें. पणजी स्मार्ट सिटी करपाची मोख दवरच्या पयलीं पणजेक कोयर मुक्त करपाची गरज आसा. पणजेचे प्रवेशद्वार म्हटल्यार पाटो मात ह्या वाठारांत कोयराच्यो राशी जळीमळी पळोवपाक मेळटा. म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्याच वाठारांत कोयर विलो लावपाचो प्रकल्पूय आसा. पणजे महापालिका शारांतलो कोयर एकठांय करपा विशीं कशा तरेन आडनदर करतात हाचेर पळयात वर्षा आश्वेकाराचो हो खास रिपोर्ट. पणजी शार हे आतां स्मार्ट सिटी जावपाचें आसा अशें CCPन जाहीर केलां. ते खातीर वेगवेगळे उपक्रम सुद्दां राबयले गेल्यात. आमचें शहर स्मार्ट सिटी जावचें अशें खरेंच पणजेकारांक मनानसान दिसता काय? हेच पळयात. तुमकां हांगासर कोयर दिसून येता. आनी हो गार्बेज प्लांट. ह्या गार्बेज प्लांटा भायर हो कोयर कोणी हाडून उडयला आसतलो काय? हाचो शोध कोण घेतलो? हाचेर कारवाई जातली काय कितें? फक्त हांगाच न्हय तर पणजेंतल्या खुबश्या जाग्यांचेर असो कोयर उगड्यार पडिल्लो आमकां दिसून येता. देखून गोंयची राजधानी ही विद्रुत जायत आसा. हाचेर CCP एक्शन घेतली काय कितें? आनी घेवची ना जाल्यार पणजी ही स्मार्ट सिटी कशी जातली आनी केन्ना जातली? गोमंतक TV खातीर हांव पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. गोंयांत सध्या चडशा वाठारांनी उदकाचे खूब अडचणी आसात. लोकांक सारके पिवपाच्या उदकाची पुरवण लेगीत जायना. आनी हेवटेन म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन शुक्रारा केबल घालपाचें काम करतना
कामगारांनी उदकाचे पायप फोडिल्ल्यान शुक्रारा रातीच्यान थंय कितलेशेच लिटरांनी उदक व्हांवून फुकट गेले. राती फोडिल्ली पायपलायनीचें काम शेनवारा सकाळी सारकें करतना दिश्टी पडटा. गोवाचो नवीन मुख्य प्रशिक्षक म्हूण कार्लोस पेना हांची नियुक्ती जाला. एक खेळगडो म्हणून लेगीत तांणी गोंयचें प्रतिनिधित्व केलां, तशेंच क्लबाक ट्रॉफी जिखून दिवपाक म्हत्वाची भुमिका पार पडल्या. स्पेनांत आसतना कार्लोसाक कितल्याशाच क्लबांच्यो ऑफरी आयिल्ल्यो, पण तांणी FC गोवाची जबाबदारी घेवपाक प्राधान्य दिलें. फाटलीं 2 वर्सां पालवी प्रशिक्षक पदाची जबाबदारी पार पाडल्या उपरांत आतां कार्लोसा कडेन मुख्य प्रशिक्षक पदाची जबाबदारी आयल्या. आयज इस्टर पास्कांचे फेस्त. आयचो दीस क्रिस्तांव भावां खातीर भोव म्हत्वाचो. गुड फ्रायडे वा पवित्र शुक्रारा जेजूक खुरिसाचेर चडयल्या उपरांत इस्टराक जेजूचो पुनर्जीवन जाल्लो. देखून पास्कांच्या फेस्ताचें म्हत्व क्रिस्तांवां खातीर खूब म्हत्वाचें आसा. क्रिस्तांव कॅलेंडरांतलो हो सगळ्यांत चड खोशयेन मनयल्लो दीस. पुराय जगभरांत आयचो दीस क्रिस्तांव भाव व्हडा उमेदीन व्हडा भावार्थान मनयतात. सोमिया जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक. पास्कांची परब म्हणटा सोत तुज्यान फोंडान घालूं येता, पूण तें थंय सदांच उरचें ना. यू कॅन पूट ट्रूथ इन द ग्रेव, बट इट वोंट ऑलवेज रिमेन देर. आयज पास्कांची परब आनी हे पास्काचे परबेक जेजू पुनर्जीवन जाला. पातकाचेर मरणाचेर जैत वेला, फोटीचेर जैत व्हरून स्वताचें जैत आमकां दिलां. देखून आयज सगल्यांक तुमकां न्हयच फकत क्रिस्ती धर्माच्या भावा भयणांक, पूण सगल्या धर्माच्या भावा भयणांक हांव ही परबी पाठोवंक सोदतां. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची ही शांती आनी कृपा सगल्यांक फावो जावं आनी सांगातान मेळून आमी स्वताच्या जैता पासत वावरूं. स्वताचें सदांच जैत जातलें ह्या पासत आमी मरणाच्या फोंडांतलीं फोटीच्या फोंडांतलीं भायर सरून सगळीं बराबर ह्या स्वताच्या जैताक मेळून घेवया. सगल्यांक तुमकां हॅपी इस्टर. हालेलुया. पर्वरी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या पुतळ्यांची वायट परिस्थिती जाल्या. 6 म्हयन्यांनी वा वर्सान एकदां तरी ह्या पुतळ्यांची नितळसाण करप गरजेची आसता, पण सरकार ह्या पुतळ्यां कडेन आडनदर करतना दिसता. कोयर तण वाडून ते पुतळे लिपून आशिल्ल्या स्थितींत आसात. थोडे पुतळे मोडून पडल्यात. पयशे मोडून हे पुतळे उबारतात, पूण कांय म्हयन्यांनी वा वर्सान तांची वायट परिस्थिती जाता. उबारले उपरांत तांची दखल कोण घेयना हें ह्या दृश्य माध्यमांतल्यान दिसून येता. गोंयच्या मुक्ती लढ्याचे फाटभुंयेर आदारीत साहित्यीक देविदास कदम हांचे भुंयपूत कादंबरीचे प्रकाशन 14 एप्रिलाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर कोंकणी भाशा मंडळाच्या सभाघरांत जालें. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरो म्हूण ज्येश्ठ साहित्यीक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, अध्यक्ष म्हूण ज्येश्ठ साहित्यीक आनी स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमली, मानाचे सोयरे म्हूण ज्येश्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय हाजीर आसले. गोंय विद्यापीठाचो कोंकणी विभागाचो मुखेली डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर पुस्तकाचेर उलयलो. सूत्रसंचालन अनंत अग्नी हाणें केलें.
देविदास बाब कदम हांची भुंयपूत ही 7वी कादंबरी आज उजवाडाक आयल्या हें हांव मोठे खोशेन जाहीर करतां. फुडल्या 8 दिसां भितर एक खबर वाचपाक तयार रावात. देविदास कदम नांवाच्या लेखकाक अटक जाल्या आनी देशद्रोहाच्या कलमा खाला ताजेर केस चलोवपाची आसा. कारण कितें? सरकारान भुंयपूत म्हूण ताची एक व्याख्या केल्ली आसा आनी हो भुंयपूत कोड 30 वर्सां, फकत 30 वर्सां आदीं जो गोंयांत आयला आनी कायद्यान वा कायदो मोडून वा बळजबरीन जबरदस्तीन दुसऱ्याच्या घरांत रावता तो भुंयपूत. म्हणजे सरकाराची ही येदी व्हडली व्याख्या देविदास बाब कदम मोडून उडयता. साखळीचे हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीत शेनवारा वाजयत गाजयत दिंडी पथका सयत श्री महालक्ष्मी देवीची शिखर कलश स्थापना केली. उजो पालोवपी दळाची खास क्रेन हाडून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी मंदिरा वयल्या शिखर कलशाची स्थापना केली. उपरांत कितल्याशाच नागरिकांनी आनी भाविकांनी क्रेनीच्या आदारान वयर वचून कळसाचे दर्शन घेतले. मंदिरांत सकाळ सावन प्राकार शुद्धी, स्थानविधी, मंडपांतल्यान देवतांची स्थापना, शव्य निवास, अग्नी स्थापना, वास्तू, नवग्रह, प्रधान दीस होम अश्यो धार्मीक विधी जाल्यो. गेले कितलीशीच वर्सां ह्या उसाचे मंदिर स्थापन जावचें शहरांतल्या स्थानिकांची इच्छा आशिल्ली. हे देवळां जाता. आमी तशें म्हणटा की नवीन देवळां मुर्ती स्थापना जावपाक जाय जेणे करून संस्कृतीची आमी जी वृद्धिंगत जावपाक जाय लोकां मदीं. विठ्ठलापूर साखळीच्या श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थानाचो चैत्र उत्सव भक्तिमय वातावरणात व्हडा दबाज्यान मनयलो. आयतारा फांतोडेर वीरभद्र नाच आनी रथ ओडले उपरांत हेर पारंपारीक विधी जावन ह्या उत्सवाची सांगताय जाली. चैत्रेचे वैशिश्ट्य आनी फामाद आशिल्लो वीरभद्राचो नाच पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली. प्रति पंढरपूर म्हूण नामना मेळिल्ल्या वाळवाट न्हंय कुशी वयल्या श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थानाचो चैत्र उत्सव बरोच फामाद आसा. कोविड महामारीक लागून फाटलीं 2 वर्सां ह्या उत्सवाचेर मर्यादा आयिल्ली. आतां कोविड नियंत्रणांत आयिल्ल्यान अंदू चैत्र उत्सव परंपरे प्रमाण मनयलो. शेनवारा निमाण्या राती पारंपारीक कार्यावळी जाल्यो. आयतारा फांतोडच्या पारार वीरभद्र उत्सव जालो. टाळ पकवाजाच्या तालार नाचपी वीरभद्र पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली. पळयात वीरभद्राचो नाच. अंदू बदलिल्ल्या वातावरणाक लागून कोकम, फणस, आंब्याची पिकावळ लांबेर पडल्या. फामाद फळांक उसरा फळ धारण जातली. कांय वाठारांत आतां मेरेन कोकम पिकलेच ना. ते पिकले उपरांत आमसूल करपा खातीर वताची गरज आसता. हे कोकम सुकोवपाक खर वताची गरज आसता. हालींच्या ह्या वातावरणाक लागून पिकण्याची लांबणेची प्रक्रिया मे म्हयन्या मेरेन जावपाची शक्यताय आसा. पूण ह्या अचकीत पावसाक लागून पीक वाया जावपाची शक्यताय आसा. शेनवारा एकाय कोरोना दुयेंतीक मरण येवंक ना. शेनवारा 297 चाचण्या उपरांत नवे 3 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाल्ल्याची नोंद जाल्या. शुक्रारा दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 0.5% आशिल्ले ते शेनवारा मातशें 1% वाडलां. 12 ते 14 वर्सांच्या भुरग्यांक वासिनीकरण करप चालूच आसा. शुक्रारा मेरेन भलायकी सेवा संचालयान एकूण 60% भुरग्यांक पयल्या डोसाचें वासिनीकरण केलें.
रत्नदीप स्पोर्ट्स क्लब आणि अंत्रुज 11 पंगडान आपापल्यो मॅची जिखत डॉक्टर गोपीनाथ प्रभू सावरकर ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीचे फुडले फेरयेंत प्रवेश केलो. तरवळे स्पोर्ट्स क्लबान हे क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केला. पयले मॅचींत रत्नदीप विजया क्रिकेट क्लबाक 70 धांवड्यांनी हारयले. रत्नदीप स्पोर्ट्स क्लबान पयली बॅटिंग करतना 18 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन 183 धांवड्यो केल्ल्यो. प्रत्युत्तरात खेळटाना विजया स्पोर्ट्स क्लब 113 धांवड्यां मेरेन मजत मारपाक शकलो. दुसरे मॅचीन अंत्रुज 11 पंगडान टायगर बॉयजाक 103 धांवड्यांनी हारयलो. हरमला पयल्या राष्ट्रीय पावंड्या वयल्या कायट बोर्डिंग रँकिंग चॅम्पियनशीप सर्तीक सुरवात जाली. हे सर्तीन देशांतल्या 12 कायट सर्फर्सांनी वांटो घेतला. हे सर्तीन गोंयच्या 3 सर्फर्सांचो आस्पाव आसा. यॅचिंग असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सचिव कॅप्टन जितेश दीक्षित हांचे हस्तुकीं हे सर्तीचे उक्तावण जालें. सुक्या मिरसांगेचें मोल सध्या बरेच तेंगशेर पावला. हरशीं 300 ते 500 रुपया किल आशिल्ल्या मिरसांगेचें मोल आतां 1500 रुपयांचेर पावला. म्हापसा 1500 ते 1200 रुपया, मांद्रे 1000 रुपया किल, जाल्यार सांखळे 800 रुपया किल ह्या मोलान सध्या मिरसांगो विकतात. पुरुमेताच्या बाजारांत मिरसांगो विकत घेवपा खातीर व्हडा प्रमाणांत लोक गर्दी करतात. गरम मसाल्या खातीर सुक्या मिरसांग्यांक चड मागणी आसता. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत मिरसांग्याचे पोरसूं मोठ्या प्रमाणांत बायलां करतात. सध्या सुक्या मिरसांग्यां खातीर फोना वयल्यान ऑर्डरी घेवन मिरसांग्यो विकपाच्या वेव्हाराक लेगीत नेट येयला. कोंकणी लेखक श्री महाबळेश्वर सैल हांच्या एकंदर साहित्याक साधनेची शास्त्रीय मोलावणी करचे नदरेन अक्षर महाबळेश्वर हो 2 दिसांचो राष्ट्रीय परिसंवाद संत सोयरीबनाथ आंबिये सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय, कोंकणी विभाग, गोंय विद्यापीठ आनी उच्च शिक्षण संचालनालय हांच्या जोड पालवान 28 आनी 29 एप्रील 2022 ह्या दिसांनी आयोजीत करतात. ह्या निमतान महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्याचेर आदारीत पुस्तक परीक्षण सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्ती खातीर महाबळेश्वर सैल हांच्या खंयच्याय एका पुस्तकाची निवड करूं येता. सैलाचें पुस्तक खंयच्याय भाशेंतलें आसूं पण परीक्षण मात कोंकणीन बरोवचें पडटलें. ही सर्त 15 ते 35 वर्सां पिरायेच्या खंयच्याय भारतीय नागरिका खातीर उक्ती आसा. पुस्तक परीक्षणा खातीर उण्यांत उणें 500 ते चडांत चड 1000 अशी शब्द मर्यादा दवरल्या. सर्तीक धाडिल्लें पुस्तक परीक्षण स्वरचित तशेंच अप्रकाशीत आसप गरजेचें. पुस्तक परीक्षणाची PDF केल्ली प्रत अडवैत ssa97@gmail.com ह्या ईमेल नाम्यार 15 एप्रील 2022 मेरेन धाडून दिवची अशें आयोजकांनी कळीत केलां. कला अकादमी तशेंच गोंयची सगळीं रवींद्र भवनां आनी हेर सांस्कृतीक केंद्राच्या छतांचेर सोलर पॅनल लायतले अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. सौर उर्जा उपेग करपाच्या हेतान हो निर्णय घेतला अशी माहिती हांणी दिल्या. गोंय विद्यापीठाचे मूल्यांकन देवपाक गोंय सरकार पुरायपणान जबाबदार आसा. गोंय विद्यापीठाक प्राध्यापकांची भरती तांच्या शैक्षणीक पात्रतायेचेर न्ही जाल्यार सरकाराच्या वाशिल्ल्यान जाता असो आरोप नौशाद चौधरी हांणी केला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये खाला शिक्षण तज्ञांची खासा समिती मुख्यमंत्र्यान 30 एप्रिला मेरेन स्थापन केली ना जाल्यार NSUI आंदोलन करतले अशी शिटकावणी NSUI संघटनेचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी सरकाराक दिल्या. Out with a clear plan. What is his plan as a education minister, and director of higher education should come out with a clear plan. What is his plan to
to revive the status of Goa in the city. Today I am demanding from this insensitive chief minister. Why I am saying insensitive because sangta. He is an education minister, but he is a part-time education minister. Maka dista. We need a full-time education minister who can give full attendance to the problem what students are facing and what university is facing. We need a full-time education minister who will solve this problem, and we demand that a high-level committee should be constituted. It should be headed by a chief minister and the topmost educationists, they retire astel आता and who are teaching topmost educationists to revive the status of Goa University. कोंकण रेल्वे पुलिशेन केल्ले कागाळीची दखल घेवन रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा आड आंदोलन केल्ल्या 4 जाणांक आरोपपत्र दिला. मडगांवच्या प्रथम सत्र न्यायालयाची न्यायाधीश अंकिता नागवेकर हांणी हे आरोपपत्र दिले. ही भूंय फुडले पिळगे खातीर सांबाळून दवरप हीच आमची भुमिका असून हें आंदोलन यान फुडें चालू उरतलें अशें सांगलें. कितलेय गुन्यांव दाखल केले तरी आमी फाटीं सरचे ना अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. 4 आंदोलकांक तेंको दिवपा खातीर 100 कार्यकर्ते न्यायालया भायर हाजीर आशिल्ले. हातूंत आमदार वेंजी वेगस आनी युरी आलेमाव हांचोय आस्पाव आशिल्लो. आयचे हे 1 PM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.